गोय पोलीस खात्यात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन काणकोणच्या एका तरणाट्याक 5 लाखांची तोपी घाल्ल्यान काणकोण पुलिसांनी पर्य 70च्या रामेश्वर मांद्रेकाराक अटक केली। जाल्यार हे प्रकरणात काणकोणच्या एका तरणाट्या आड गुन्यांव नोंद केला। काणकोणच्या कृष्णा नायक ह्या तरणाट्यान केल्ल्या कागाळच्या आधाराचेर पुलिसांनी ही कारवाय केली। राज्यात कॅश फॉर जॉबाची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। आता असेच एक प्रकरण काणकोणा उक्ताडार आयला। गोय पुलिशेत नोकरी दिता म्हणून सांगून काणकोणच्या कृष्णा नायक ह्या तरणाट्याक 5 लाखांची तोपी पडल्या। 2020 या वर्सा पोळे काणकोणच्या रवींद्र भंडारीन कृष्णा नायकाक पुलिशेत नोकरी दिता म्हणून आश्वासन दीत 5 लाख घेतिले। रवींद्र भंडारीन रामेश्वर मांद्रेकाराक 5 लाख दिवपाक म्हणून घेतिले। रवींद्र भंडारीन रामेश्वर हो एका सरकारी कर्मचारी आणि एका राजकारण्याचो ड्रायव्हर म्हणून सांगिल्ले। 5 लाख दिवन वर्ष जाले तरी नोकरेचो पत्तो ना म्हणून कृष्णा नायकान काणकोण पुलिशेत कागाळ केली। कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी पर्ये 70च्या रामेश्वर मांद्रेकाराक अटक केली। रवींद्र भंडारी आड गुन्यांव नोंद केल्या। सध्या तो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। 2021 काणकोणचे कृष्णा नायक हेने काणकोण पुलिसांनी कागाळ केल्ले की सरकारी जॉब दिता म्हणून ताका रामेश्वर मांद्रेकर ह्या मनशान 5 लाख घेतलेले। त्यानंतर काणकोण पुलीस जे रामेश्वराच्या घरा कडेन वचून येयले 3दा, पूण तो मेळना। तो मेळनाशिल्लो, पुलिसाच्या हाती लागनाशिल्लो। आतां जेन्ना CMन स्टेटमेंट काडलो की सरकारी जॉब दिता म्हणून कोण अशें पयची तांचेर कडक कारवाय जावची म्हणून काणकोण पुलिसांचे पथक वचून ताका तेजेर वॉच दवरून ताका तेजे घरा कडल्यान धरून हाडला। राती ताका अरेस्ट केल्ले आसा। सोर्सां कडल्यान अशी इन्फॉर्मेशन आसा की हितून भितर आनी एक लोकल मनीस इनवॉल्व आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून दिवपाक आनी हेजेरय चार्जीस लायिल्ले आसात आनी हेजी चवकशी चालू आसा। काणकोण पुलीस फुडलो तपास करता। गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश करता।